मी आता दोन्ही सांग वाटूच्या सुखमी पुरावया घेऊया अमृत सरांदेवा पेज 120 I11 पेज 120 तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगा दिता हांगसर येवपाक तुमकां खूब तोपूस घेवचो पडटा बेश्टीच तुमी येवंक ना तुमी बरे भाशेन तें मनांत हाडलां की आयज आमी हांगसर येतले म्हणून सायबा कडेन मागतले हांव आनी सायबान जें दिल्लें आसा ताका आमी वाचतले आनी जें आमकां जाय तें काळ सांगता आमी मागतले वो जावन आसा कुर्पेचो काळ पूण ह्या दिसांनी कुर्पेची नोयनां आमी हितून स्टार्ट केलेली आसा 4 तीर्थान 12 एप्रिल तुमी सगळीं जाणां जाणा पूण फकत तुमकां आठवण करून दिता तुजे वेळार तुमची जी इंतेसां आसा ती मनांत हाडा कित्याक म्हणून तुमी हांगसर आयला हें स्पश्ट जाय तर जशे भाशेन जेजून त्या कुड्ड्याक विचारलें तुका कितें केल्लें न्याय जाय ताणें सांगलें म्हाका दिश्ट जाय विस्त जाय दिश्टी पडोंक जाय तुमकां कितें जाय तें ताका सांगात हांव आनी तुमचे कडेन विनंती करतां ही आमची रोहिणी बाय हांगसर आसताली आमची भयण ती एकदम हॉस्पिटलान दुयेंत आसा मरण्याचे तोंडेर पावलेली आतां बरी जायत आसा सुमार 15 दीस जाले एकदम व्हडलो हार्ट अटॅक आयलो तिका पूण एक वेगळेंच कितें जालें दुयेंस तो तिचे पासून आमी मागया तिका देवान बेगीन बरी करून हाडची म्हणून हो सगळो वाद ती करताली आनी खूब आमकां मदत करताली देवान तिका बरी ती कोण दिल्या म्हणून वो हें म्हजें इंतेसां तुमचीं इंतेसां आसात ती म्हाका तर आता आम्ही भक्तीपणी मिसान वाट घेऊया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोल आणि पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं भावनो आमचो देव एकदम मोगाळ दयाळ जेन्ना आमी ताचे हुकुमा प्रमाणे जियेता तेन्ना तो आमकां दया दाखयता पूण जेन्ना आमी ताचे हुकुमा प्रमाणे जियेना पातकान जियेता ताका नाकारता तरी पूण तो दयाळ आनी आमची पातकां मोगसिता पूण आमी खूब फाटीं आळसायन रावता सुरसुरीत जावचें आसतना तो आमचो मोग करता आमकां मोगशिता म्हणून हे भाशेन आमी किंमत करता पूण अशें जालें की ना हें पातक आमकां सारकें फापसून काबार करून उडयता तातूंतली आमकां निवाच्या सगळे तरेची पातकां ती आमी मनांत हाडया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसोली मागया सगळीं जाणां काळजान रावन म्हणया हांव पातकी सगळ्यांक आनी तुमकां भाव बरी म्हजो ज्ञान सांगता
aking pagkagaya, umusopra, umusupura, yapasyon bagian sedang sebuah nari, sopian dilukan dokter, antika bahawino, mencintai anca sebagai sebagai menurut berlaku patentama. Tutli bangun, वाशिर्वादाने घेऊया. सोपुदिदा देव आमची कापडत करू आणि आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावोन आमेन. मागूया. देवा आमचे बापा, ओतल्याक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दळवण करूंक फरमायताय. पातक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आदल्या काळजांत पाळूंक आमकां अदीक बळ दी. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आतां बसून देवाचें उतर आमी चिंत घेवन आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्परा तूं भोव व्हडतो आनी भुरांकूल देव. कोराक तूं सदांच विस्वासी. तुजो मोग करता आनी तुज्यो आज्ञा पाळटा तांकां तूं दयाळ. आमी पातक केला आनी वांकडे तिकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञाचेर आमी हुकुमाचेर आड वचून ताचे सोचिल्ली आमी कोसळ्ळ्या. तुज्या नांवान आमच्या राजाक, कुंवरांक, पुर्वजांक आनी हे गांवचे पोरजेकोडे तुजे सेवकाक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचे आयकूंक ना. सर्वेस्परा तुज्या मुखामोलार सगळोच परसून प्रामाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार कालो लजेचो. लोक जुदाच्या लोकांक, जेरुसलेमाच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोचे लागशिल्ल्यांक तशेंच पडशिल्ल्यांक तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्या देखून तुवें देसा देसांनी शिंपडायलोल्यांक आमकां सोंपल्याक लज. सर्वेस्परा आमकां सगळ्यांक, आमच्या राजाक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लजेची नदर फावो. कित्याक आमी तुजे आडपातक केला, पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवाक अदीक सोबता काकलूत करूंक आनी भोगसणें दिवंक. कित्याक तुजेर आमी कल्पल्या. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो तालो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकाक प्रवाद्या उद्देशीं दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक ना. देवाचे उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. फावो त्या मापान आमच्या पातकाक तो काप लायना. सगळीं म्हणुया, फावो त्या मापान आमच्या पातकाक तो काप लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजे हलवालाय आमकां दाखय. आमी बोले जाल्यार एकदम दूर दिली. जाबा फावो त्या मापान आमच्या
जावा फावो त्या नामांत आमच्या हातांत वखदास लायला. कोयत्याचें रुदोन पावून तुजे मुखार जाचेर मरणाचें फर्मोन पडलां तांकां तुज्या पावल्याच्या बोलान विवार जावा फावो त्या नामांत आमच्या हातांत वखदास लायला. पूण आमी तुजी वर्सां तुजे चोरवाक वर्ताय केशेल्यो सासणाच्या सासणान तुका देवास्तोल्या पिळकेचे पिळकेन तुजी बाकाणी करतल्या जावा फावो त्या नामांत आमच्या हातांत वखदास लायला. शुभ वर्तमानान सगळ्यो उबे रावया. तुजे उतर सोंवया आत्मो आनी जिवी सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. सोर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करूं नाका आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करूं नाका आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक भोगसात आनी तुमकांय देव भोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिंतकार दापून चेपून आलोवन आनी तो सोड सुयेन भरलेले माप तुमचे उंटीर पडटले. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. कित्याक खरेपणी तुमी देवाचें उतर आयकता, तुमी मिसाक करता, तुमी सगळीं देवास्पणां करता, तुमी सगळीं जाणात. हाका लागून तुमकां खरेपणी हांव वाव. तुमी जाणात इंग्लंडाक आमचो गोंयचो लोक इतलो मिसाक वता, देवास्पणान वांटो घेता की थंयसरलो एकदम थोडोकलो ना आसा. न्हयच थंयसरले पाद्री पर्यान आनी बिशप पर्यान ते म्हणटात कितलें बरें तांचो लोक बिलकूल येना क्रिस्तांव जावन. पूण आमची गोंयकारां सगळो लोक मिसाक येवन बरी आसता. हाका लागून खरेपणी हांव देवाक देव आसता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. ते कित्याक लागून तुमकां ते भशेन जियोवप नाका म्हणून न्हय, तुमकां जाय ते भशेन जियोवप. पूण भितरल्यान देंवचारान असल्यो आडखळी घातलेल्यो आसा की तातूंतली आमच्यान भायर सरोंक जायना. मातशी सगळीं जाणां तुमचे मोबायल ऑफ करात. व्हिडिओ जावन आसलेले आवाज जातालो म्हणून मातशें बंद करात. आतां इतलो वेळ आमच्या मोबायल वापरीत आसतना सांगून जाता. थँक्यू. म्हणटूच हें सगळें भितरल्यान ताणें घडून हाडलेलें आसा. ताचें राज आमचे भितर ताणें स्थापन केल्लें आसा. आनी तो कितें म्हणटा, बरो भितर बसोन करात सगळीं देवास्पणां करात. पूण तुमच्यान ती पाळूंक जाय. आमी जाणून कितलें आवड आमच्या घरांनी एकामेकाचो मोग करता. सगळो रागार आसना, एकामेकाचेर जातून करता आनी ते रागारूच आमी आसा. मागीर भायल्यान सगळ्यांना दाखयता आमी बरें आहा म्हणून, पूण भितर सगळें शिस्ता. कित्याक लागून जाणात तुमी आतां, कित्याक देवाचारान आमकां भितरल्यान
आपल्याची गेलेली आसा, पूण आमी जेजूची न्हय सगळे साक्रामेंट घेतलेले आसा, सगळे जाल्ले आसा, म्हणून भितर ही तोड मोड आसा. आनी आतां भितरलें जिवीत आमी बरे भशेन जिवंक जाय. भायलें सगळें सारकें आहा, आतां भितरलें आमी जिवंक जाय जाल्यार तुमकां जेजूनच सांगलां ताका आजीर जावंक जियात. तो आमचे सगळें आसा, म्हणटूच भितर जेजूचें राज आसा आनी देंवचाराचें राज भितर आसा आमचे कडेन. आतां हेंचे म्हणून आमी करतले आनी कशें म्हणून करतले. आमचे मदें आनी ताणें कितें घातलेलें आसा, आळसाय. भायल्यान आमी सुटसुटीत आसा, पूण भितरलें काम करच्यार आळसाय आसा. पूण एकदम सोंपें तें. जेजून आमकां सोडवण इतली सोंपी करून दिल्ली आसा, ताची कृपा आमचे सगळें आसा. फकत आमी ती आळसाय सोडूंक जाय भितरली आनी जबरदस्ती ताका एकवटून रावंक जाय. आनी ताका तर एकवटून रावत जाल्यार कितें जातलें, आमी आपलेपणांतली ताका मास करून जिवंक लागतले. इतलें सोंपें. आमचें आपलेपण सोडटलें आमी. जेजूक तर आमी आजीर जाय. प्रत्येक सुस्कारान जाल्यार पळयात सगळेंच तो बदलून काडटलो. आमच्यान तें बदलूंक जायना, कित्याक देंवचारान आमकां सारकी आपल्या ताब्यांत दिल्ली आसा. आनी ताका लागून भुरगीं म्हाका खूब फावटी म्हणटात की सगळीं जाणां मिसा करतात, पूण तांचें जिवीत कसलें ना, जिवीत सारकें ना. तसलें आमी मिसाक वचना. मिसाक वचून कसलो फायदो आहा? हाचे भशेन जावपाक. पळयात आमकां देंवचार कशे भशेन आपल्या ताब्यांत करता. आमी सारकें जियेना म्हणून ती म्हणटात आमकां करून कसलो फायदो ना. म्हणून ह्यो सगळ्यो गोंदळ कशे भशेन देंवचारान रचलेलो आसा आनी तातूंत आमी जियेता. पूण आमचे दोळे आनी कान टेकोवया. एक सादो मार्ग आमी पटकवया आनी जेजूक तर आमी आजीर जाय. प्रत्येक सुस्कारान तुमचें जिवीत सारकेंच तो बदलून काडटलो आनी तो आमचे सगळें जियेतलो, आमी न्हय. आमी ताका एकवटून जिवंक जाय, तो जियेतलो आमचें सगळें. इतलें सोंपें. मागीर पळयात तुमकां सगळीं जाणां जाय, सगळीं उतरां, सगळें कितें करूंक जाय, सगळें मेळटलें. आमी प्रत्येक जाण ताचें सांगलें आनी प्रत्येक सांगो तो सारको चलयता. जशे भशेन आमी आमचे कुडीचो परामर्श करता, ते भाशेन तो आमकां विश्वास आमी ताका एकवटून रावया. तो दोळ्या मोल आमी पळय हांगसर कितें सांगलां तें पळया. तुजो मोग कोत्ता आनी तुज्यो आज्ञा पाळटा तांकां तूं दोळ्या. पूण फुडें पळयात आमी पातक केलां आनी वांकडे तिकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञाचेर आनी हुकमाचेर आड वचून तांचे सोयशिणी आमी पडसळल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजा आनी प्रवाद्यांची उले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. पूण ते आमकां सांगतात तें आमी आयकूंकूच ना. आयकलां पूण तें आमी पाळलें ना. म्हणटच पळयात पूण तुका सर्वेस्वरा आमच्या देवा अदीक सोबता काकलून करूंक आनी बक्षाणी दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कळकळ्या. सर्वेस्वरा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना, पूण तो जसो सगळेचो बाप दोळ्या तशीच तुमी दोळ्यार जाय. तो आमकां सदांच दोळ्या, बरें करून वायट करून. ताका लागून आमी एकामेकाक जरी तर आमी पात्र करतात तांकां बरें करीत जाल्यार आमची असली न्हय, जेजूच्या एकवटान ते ताका बरें करूंक लागतलें. कित्याक ताचो सुर्या आनी ताचो पावस सगळ्यांचेर पडटा, बऱ्यांचेर आनी वायटांचेर. तो कोणाचो भेदभाव करना, कित्याक भितरल्यान आमी सगळीं देवाची, पूण देंवचारान आमकां आपली केल्ली आसा. हें तुमकां कळलेलें आसा, तुमकां सांगपाची गरज ना. पूण कितें म्हणून करुया हेंच करून तुमकां हांव सदांच आतां कितलीं 12 वर्सां जालीं हांव तुमकां ह्या परिसरांत आसा, इगोर्जेक आसा, बाजरीकेक आसा आनी तुमकां सांगीत आसा.
आतां लोक म्हळ्यार तूं मातशें आयकूंक लागले म्हणजे हितूंतल्यान कसलो तरी बदल आयिल्लो आसा. थोडीं जाणां हांवें तुमकां सांगिल्लें हात अशें जोरात म्हणून अशें तर तुमी हात दवरशात जाल्यार तातूंतल्यानूच तुमी सुटसुटायेंत येतले. कित्याक ह्या हाताच्या ताळटांनी शक्ती आसा, देवाची शक्ती ती जावन जेजूक हाजीर जावं आनी ते सगळें तो बदलून काडटलो आनी आमकां पेकोवणी कुडीची मनाची वाटण्याची दितलो. पूण तो चवथो देंवचा तो आनी आनी कितें करीत रावता आनी पळय सगळें आमचें सगळें जाता तितलें ताचेर जेजू सगळें दवरितो. जेजू त्या रोखडेंच नितळ करून आमकां आपल्या जिवितांत उदीक आनी उदीक पावता. कित्याक तो आमचोच आनी आमी ताचेच. तो इतलो लागीं आसा. तो हे भाशेन आमी भितरल्यान जिवया. आनी हांवें तुमकां हें सांगलां न्ही 5 मिनट जेजूक एकवटान जियात. कित्याक जेजू आमचें सगळें भितरल्यान सगळें थाऱ्यार हाडटलो. जें देंवचारान केलेलें आसा आनी आमकां ताचे सोशीन पयस केल्लें आसा, बळकणीक दवरलेलें आसा, तें तो सारकें दुरुस्त करून आमकां ताचे वाटेंतल्यान ताच्या स्वतांतल्यान जिवीत दिवंक तो वावुरता. आनी सकाळीं तर आमी ताका एकवटान रावप तेच भाशेन उठलींच की ताका एकवटान रावया. आख्खी रात मागण्याचें जावन ह्या मागण्याच्या कोठायेन जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत दीस भर सारकेलें. चलतना भोंवतना उलयतना आयकतना वावुरतना पूण तो एकदम चतूर सट करून आमकां काडटा. हांव जाणा कित्याक आतां म्हाका 40 आनी 8 वर्सां जालीं हे भाशेन हांव मागण्यांत आसा. पूण हांव जाणा कशे भाशेन तो म्हाकाय आपल्या ताब्यांत करता. आनी तें जालें की ना रोखडेंच हांव जेजूच्या ताब्यांत तें करता आनी तातूंतलो ताणें म्हाका भायर काडून ताचे रस्त्यांतल्यान चलोवप दुसऱ्यांक हे भाशेन नीत करिनासतना बोगसून ताका समजून ताका बरें उतर दिवन ताका हे भाशेन वागूंक तो म्हाका मदत करता. नाजाल्यार तें जायना. आमी रागान वता आनी रागान मागीर सगळें करूंक सोदता. हो राग आतां देंवचारान आमचें सगळें बंद केल्लें आसा. ह्या रागाक लागून मागीर आमी सगळेंच हुस्को करून घेता. पूण देवान आमकां सगळ्यांक असली कृपा दिल्ली आसा आनी हांव जाणो कितलीं जाणां म्हाका सांगतात हांव अशें आदीं हे भाशेन करतालो पूण आतां हांव समजून जेजूच्या एकवटान दवरून तांकां दुसरें सांगता, दुसरे भाशेन वागता आनी हीच देवाची कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. आमी आतां सुडसुडायेन भितरल्यान आळसायेन न्हय पूण सुडसुडायेन भितरल्यान जीव लागता. आनी हें भितरलें जिवीत जिवपाचें एकदम म्हत्वाचें. आनी हांगसून तुमकां हांव आनी अदीक खलायन जिवंक आमंत्रण दिता. तुमी जियात. भायलें सगळें आमी सारकें करता पूण भितरलें जर आमी करिना जाल्यार आमी पळकी भितर कांय ना. वारें उडून जाता दुसरें बॉल आमी जाता. तशें भशेन जायना आनी जावचें न्ही. आयज आमकां भगवान फ्रांसीस सेवेर मागता. तो आमचे पासून मागता, तो आमचे पासून विनंती करता आनी हाका लागून आमी हांगसर येता. आनी तुमकां इतलेंच न्हय पूर्णपणे कोणी दितलो. खूब फावटी आमची पळय हे भाशेन आमी जेली करात मागीर सगळीं दुयेंसां स्टार्ट जाता. पूण थोडीं जाणां बरीं आसा आनी तरी पूण तांकां दुयेंसां जाता. ते कित्याक लागून जशे भशेन जेजू एकदम बरो आसलेलो, तो सारको पवित्र आसलेलो तरी पूण पातक ताचेर धापलें. ताणें तें पत्करलें आनी पातकाचो परिणाम ताचेर जालो आनी हे पळय ताणें आमकां पातकांतली सुटका दिली. हे भाशेन आमी करूंक लागतले. दुसऱ्यां बरोबर रावतना तांचें हें पातकी सोयन भितरलें आमी पळयतले आनी तें आमी जेजूशी धरून जेजू आमकां घाटाय भितर कितें म्हणून कितें करूं. पयलीं स्वता ओगेपणांत राव आनी सगळें जेजू सगळें धरून आनी पळय ताची घोटाय आमचें सगळें वाडटली. आमी दोगोवचें ना. ती आमकां गाय सगळी आमी एवढी हातान धरता भितरल्यान ना. आमी स्थिर रावतल्या. जेजू सगळें तांची उतरां पोरणी धरून आमकां तो घोटायेन व्हरतलो आनी आमी मागीर दुसऱ्यांक बरें पळय तें सांगतल्या. तांची देण घेवचें ना. ताणें एक बांय सोडली की आमी ताका मागतले ताचे पासून जेजू सांगलें ते प्रमाणे आनी तांकां बरेंपण फावो जातलें.
कित्याक ती पातकान जेवतात आनी पातक्या पासून जेजू आयिल्लो आसा न्ही तर आमी जेजू भाशेन दुसऱ्या आमच्या पळोवन तुमी आसा तितल्याय पासून जेवतले. हे सगळें आयकलां तुमी तर मागण्यांत सदांच रावतात. रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट 2 प्रकार सांगलेले आसा. एक म्हणजे हे भशेन हात धरात पूण हांव तुमकां गॅरंटी दिना की देवाचो रोखडो तुमकां आपल्या ताब्यांत करतलो तुमची जी ताणी खंयचो आसतली. ताका लागून तुमी कोंत घेयात आनी कोंताचे मुदतीन तुमकां एकदम सोंपें जातलें. कोंत घेतले दिना प्रत्येक मणी आसा तिचो सुस्कार घेयात. सकयल पांयांची बोटां आसा तिजो तकली मेरेन कुडीन मोनांत मेरेन तुमी झिजून बरोवन येतले. सगळें आतां भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. जेजू 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 म्हणत रावन सगळो सुस्कार पिडून काबार जाय कित्याक कांय भितर दवरनाका सगळें भायर काडात जेजूच्या नांवान आनी दुसऱ्या सुस्कारान ताचें सगळें आमकां बरेंपण फावो जातलें. कुडीक मोनाक वतलें हे भाशेन सारकें बरी जातलें म्हणटच हें काबार जाता म्हणसर तुमी सारकें जेजूच्या एकवटान भितरल्यान रावतल्यार देंवचाराक तुमी पयस करतल्यार आनी देंवचाराक तें सगळें जेजू पुसून काडून ताचे पवित्रपणान तें सगळें घडून हाडटलो आनी ताचे खोटायेन आमी जीव लागतले. हे भाशेन आमचें जिवीत सगळें आनी आतां सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठून दवरया. मातसो प्रॅक्टीस करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा ती सुद्दां तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता तो अनुभव घेयात आनी जशे भशेन एक आणी आमी उदकान भरली म्हणून सगळें उदकान येता तेच भशेन आमची चिंतना भावना चाल आठवणी जेजू सगळें आसा. ती जेजू सगळें ताच्या नांवान भायर काडया आनी तांकां कोठोन तो आमकां ताच्या पवित्रपणान भाग दितलो आनी ताच्या पवित्रपणान हे भशेन आमी जियेली म्हणून भितरल्यान आमी खरें क्रिस्तांव जातले. जेजू आर्गां दिनवास महिमा वखाणी तुका कित्याक तुवें आमकां सगळ्यांक ही शिकवण दिल्या ती पाडून तूं आमकां मदत कर. जो पवित्रपण आसा तुजी कृपा आसा आडसाण आमची काडून उडय आनी भितरल्यान सुळसुळायेन तुज्या पोटान रावन तूं सांगताय सुचयताय दाखयताय तितलें करून तुका सहकार करून आमकां तांक दी. सगळीं आमची देसां आसा तितलीं देवा बापाक मुखार आनी भितरल्यान मांडया तशींच रावात. आमचे सगळे फुडारी आसा ते वर्सेच वयले वयर जे आसतना भितरल्यान तांची जिवीत जेजूच्या एकवटान जिवन ताका मदत कर म्हणून मागया. आमचे पांय माय आमी जाणा कितें घडटा पयलें कशी कशी ती सगळीं बरी पूण देंवचारान आमकां वायट केल्लें आसा. आमी तांचे सगळें दोळ्यार जावया जेजूच्या एकवटान रावन आनी तांचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून ताका बरेंपण मागया. आमच्या भुरग्यां पासून मागया. तांच्या जिवितांत खूब आव्हानां आसात